शिवजयंतीनिमित्तान मडगाव शिवसमाजाच्या वतीन रॅलीचे आयोजन केला। रॅली शांतिकायेन आणि सुरळीत जावची म्हणून मडगाव पोलिसांनी सुमार 200 पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि येरादारीचे नियंत्रण करपा खातीर बंदोबस्त केला। तसेच रॅलीत मॉडिफाईड सायलेन्सर आशिल्ल्या दुचाकींचेर कारवाय करतले असो इशारो पोलीस अधीक्षक संतोष देसाईन दिला। आज आम्ही शिवसाम्राज्य ते छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ते रॅली करपाची आसा। ती स्टार्ट जातली घोगळांकसान आनी काबार जातली मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल सर्कल पळय आसा थंय काबार जातली। तेंचो रूट बी तेंचे आमकां दिल्लो आसा। त्या ती आमी सेक्युरिटी अरेंजमेंटान आमी ऑलमोस्ट 4 सेक्टर केल्ले आसा। सेक्टराचो इंचार्ज आसतलो PI आनी तेजे अंडर आमी स्टाफ दिल्लो आसा। टोटल आमी 200 स्टाफ टोटल रूटाक आमी मार्क केल्लो आसा। ते सोडून आमी आमचे IRB स्टाफ आसतले, देन आमची QRT आसा, क्विक रिएक्शन टीम ती आसतली आनी बाकीचे आमी स्टाफ बाकीचे आमचे पेट्रोलिंग मेंटेन केलां की कितें अनटवर्ड इन्सिडेंट जावपा नाका म्हणून। आनी तेमी बी आमकां ऑर्गनायझरान शिव साम्राज्यांचे तेंचे कमिटी मेंबर ते बाकी आमचे कडेन आसले तेमी सांगून तेंचे सायडीक फुल कॉपरेशन मेळटलें म्हणून आनी आमी तसो आमी फुल अरेंजमेंट केलो। तसोच बाकी कडेन बी कुर्चेडार बी जाताले थिंगाय बी आमचे केपें सब डिविजनान आनी कुंकळी येवन ती एंड जातली थिंगाय बी आमी अरेंजमेंट दवरलो आसा। बाकी कडेन खंय लोकल खंय जातले जे शिवजयंती जावपाची आसा, न्यू कोणी पुतळी बी घायल्ले आसा थिंगा आमी पेट्रोलिंग मेंटेन केल्ले आसा आनीक सगळी सल्ली जातली। मॉडिफाईड सायलेन्सर हाडटात तुमी ऑर्गनायझरांक सांगलां? आमी सांगलां की कितें आसा ते तेंकां असली कोण येता तेंकां तुमी तेंकां सांगा म्हण तुमी तुमचे ऑर्गनायझरान सांगलें जाल्यार आयकतले न्हू। तेंकां सांगलां तुमी तेंकां ब्रीफ करा असली कोणी सायलेन्सर बिलेन्सर ते रॉकेट सायलेन्सर बी घेवन येता तेंकां तुमी सांगा ती हाडनाका म्हण। आनी सापडले आमकां जाल्यार आमी तेंकां आमी तेंची काडटले विदावट हेल्मेट पसून तेंकां सांगलां आमी सगळे कोण येता ते हेल्मेट घालून सगळे रूल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करून तुमी करा म्हणून आमचे सायडीक तुमकां फुल कॉपरेशन आसतलें। सर दुसरो ग्रुप असलो काय शिवसाम्राज तेमी ऑर्गनायज केला ते सगळी तेंचो कमिटीचे मेंबर आसले आनी सगळी सेक्युरिटी मेंटेन केली।